आयज आमी खुशाल जाता कित्याक आमचे गोंयच्या भुरग्यां खातीर लास्ट तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक आमी 6 months खूब तयारी केली. आमची भाऊ आमचो श्री श्रीपाद नायकाचो सपोर्ट घेवन आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचो सपोर्ट घेवन आमी ही लास्टली रॅली ऑर्गनायज करता फॉर नॉन सायन्स स्टुडंट्स 27 ऑगस्टाचे आनी फॉर सायन्स स्टुडंट्स 29 ऑगस्ट. आमी एंट्री स्टार्ट करतले 6 वरांचेर आनीक बंद करतले 10 वरांचेर. तो सगळ्या भुरग्यांनी जाणी 12वी पास केल्या आनी 50% टोटल एग्रिगेट पर्संटेज आसा आनी इंग्लीश सब्जेक्टीन 50% आसा. त्या बरोबर ज्याची डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक 19 जुलय 99 साकून 1 जुलय 2003 आसा. ताणी आपणाची ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स घेवन दॅट इज युअर 10th स्टँडर्ड पासिंग सर्टिफिकेट आनी 12थाची पासिंग प्लस मार्कशीट घेवन ताजी 4 झेरॉक्स घेवन येवपाची. त्या बरोबर तांणी 7 आपणाचे पासपोर्ट सायज फोटोग्राफ घेवन डायरेक्टली श्याम प्रसाद स्टेडियमार बिटवीन 6 to 10 येवपाचें. तेच्या पयलीं ते कितें This is first time. फर्स्ट टायम First time in Goa. डिफेन्स मिनिस्टर म्हणटा हो एक रिक्रुटमेंट सक्सेसफूल जालो जाल्यार फुडले आमी नेव्ही आमचे आर्मी बाकी सगळ्या हांगा हाडूं सोदता. पूण हेच्या पयलीं स्टेट वायज जायनासले सेंट्रलायज जाताले रिक्रुटमेंट ना हे कितें रॅली कितें हांगच्यान रिस्पॉन्स वॉज व्हेरी बॅड. आमकां लेस दॅन 1% आसा सगळे आमी आर्म फोर्सीस सगळेच आमी नेव्ही एअरफोर्स घेतल्या लेस दॅन 1% इज गोवन रिप्रेझेंटेशन. ओके बिकॉज गोवन्स आर एज इट इज दे आर नॉट तो कितें जाताले नोबडी वॉन्ट्स टू कम एंड डू अ रॅली. So I took this opportunity with the help of everybody, telling my organization, Air Headquarters, they were telling me, आमी येतले हांगा 50 लोकांक घेवन येतलो आमचे येतले हांगा सगळी मिशनरी हाड हांगा सगळे इन्स्टॉल कर. इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड एफर्ट्स प्लस लॉट ऑफ फायनान्शियल रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड. So hence they were not wanting to come. But then I said, being from Goa, with that Goan blood in me, I said we will prove to everybody on earth that Goa has got good response and will come for the armed forces. They will join in the armed forces. So with that motto in mind, I have come. We are doing road shows. We are all on channels, all everywhere, trying to motivate the young aspirants, especially those who have just passed their 12th and just got 50%. This will also help them to, to answer a competitive exam. So this is just to help them to come and appear for the exam. Forget of not joining later. So avail this opportunity free of cost. Just come, attempt. You clear, you not clear, keep on attempting and know where you stand